न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज गोंयांत तशेंच गोंया भायर कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी या ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। ऐश्वर्या, सध्या 4 धाम यात्रा करपाक आतां सुरवात जाली आसा। आतां सगळे जे म्हणजे इंडिया तशें इंडिया भायले जे लोक आहा ती यात्रा करतात तर त्याच यात्रेक अशी दुर्घटना घडलेली आसा। 4 धाम यात्रेक वचपी जे भक्ताचे हेलिकॉप्टर आशिल्ले ते उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी गंगनी लागसर जे कोसळ्ळे आसा। सुमार ह्या अपघातान सुमार 5 जाणांक मरण आयलें आसा। तशीच 2 जाणांची गंभीर जखमी आसा। सध्या आतां तेंचेर आतां उपचार सुरू आसा। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय तर तशें दुसरी जी बातमी म्हणजे शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जी चेंगराचेंगरी जाली तितून 6 जाणांक अशें मरण आयलें आनी तशेंच खुबशे जाणचे जखमी जालेले। ह्या तेजेर आतां जेन्ना हेजी इन्वेस्टिगेट केलें तेन्ना अजून हे कशी घडणूक आनी कोणा लागून हें जालें अजून हें कळूंक ना। पण थंयसर दिसतालें की दोना मदीं हिचो वाद जाल्ल्या कारणान ही सगळी चेंगराचेंगरी जाली अशें तें दिसतालें। हेजेरूच आयज शिरगांव जी आतांची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी प्रेस घेतलेली आसा। तेंच्यांनी सांगलां की हे एका जी कमिटी आहा ती आतां 1 एप्रिलाच्यान तेंच्यांनी ताबो घेतलेलो। त्यान पयलीं जी कमिटीचो अध्यक्ष आसलो तो एका जापसालदार आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। येस, ऐश्वर्या आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट दिले आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या सुशांत गावस हांचे कडेन। भारताच्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानान प्रत्युत्तर म्हणून भारताच्या पंजाबान जे भारताचे सैनिकी तळ आसात तांचेर राती मोठ्या प्रमाणात मिसायल आणि ड्रोन हल्ले केले। पूण भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टम ज्यो थंय तैनात आसात तांच्यांनी ते तेंचे हल्ले आसात ते निश्क्रीय केल्ले आसात। ते उपरांत आतां भारतान आयज सकाळी चोख प्रत्युत्तर दीत तांकां तांची जी चायनीज ओरिजीन एअर डिफेन्स सिस्टम आसा HQ-9 ती नश्ट केल्ली आसात। ते भायर तांचे मिलिटरी असेट आसात ते नश्ट केल्ले आसात। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आतांच मडगांव धर्मापूर वाठारांत एक घडणूक घडल्या ती म्हळ्यार पुलीस आशिल्ल्याची सांगून एका फिश व्हॅन ड्रायव्हराक तांच्यांनी आडायलो आनी ताची जी गाडी आसा ती तपासली आनी ताच्या कडल्यान सुमार 4.83 लॅक्स जे आसा ते ताच्या कडल्यान फारेल्ले आसा आनी ते घेवन पळ काडिल्लो आसा। हे विशीं जो संबंदीत जो फिश व्हॅन ड्रायव्हर आसा तांणी मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केला आनी हे घडणुकेचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमी ऐश्वर्या केरकरा कडेन। सांग्यार मळकर्णे वाठारांत आशिल्ल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या खेळा मैदानाची सामकी वायट स्थिती जाल्या। देखून ह्या मैदानाची संबंदीत प्रशासनान देखरेख करची अशी मागणी थळाव्या सरपंच हांणी केल्ली आसा। तशीच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक आनी निलंबीत केल्ल्या कोंकण रेल्वेचो पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला। 1 लाख रुपयाचो वैयक्तीक बॉन्ड आनी हेर अटी घालून सशर्त जामीन तांकां मंजूर केल्लो आसा। ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। ह्यो आतां तुमकां सब एडिटरांनी आनी जे अँकर्सांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात। कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात।
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पोलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.